महाराष्ट्राच्या नेतार्डे वाठारांतल्यान हत्तीच्या कळपांतल्यान ताटातूट जावन गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेचेर गेल्ल्याचें आयकुपाक येतालें, मात सोमारा रातीं तो परतून गोंयच्या शिमे भितर सरिल्ल्याचें आयकुपाक येता। ह्या हत्तीन पेडणेच्या फकीरपाटो तोरशा वाठारांत येवन केळीची नासधूस केली खंय। ह्या विशीं रान खात्याक लोकांनी कळीत केल्ले। सध्या रान खात्याचे अधिकारी ताचेर नदर दवरून आसात। फाटल्या 2 दिसां सावन महाराष्ट्राच्या बाँड्रीच्यान पेडणे मोपा वाठारांत एक हत्तीच्या कळपांतले एक पिल्लू जे 10-12 वर्साचे पिल्लू आसतले ते सध्या मोपा वाठारांत आयिल्ले। वन खाते महाराष्ट्र आणि गोंयचे वन खात्या मार्फत तांकां धांवडपाची खूब यत्न सुरू जाला। काल तोच हत्ती परत महाराष्ट्रान गेल्लो, पूण काल राती 10:30 उपरांत तो फकीर पाटो तोरशा हांगासर काही केळीची नासधूस करताना शेतकऱ्यांनी पळयले। शेतकऱ्यांनी वन खात्याक कळीत केले, वन खात्याचे अधिकारी आयिल्ले, पूण मागीर हत्ती खंय गेला ताची नजर खंयचे सायटीन आसा, ताची धाव खंय आसा हे वन खात्याचे कर्मचारी अधिकारी पळोवपाक सोदताले। फाटली 3 दिसां सावन जो हत्तीचे पिल्लू येता ते नासधूस करीत आसात अशें शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा। हाचेर वन खात्यान बेगोबेग उपाय येवजण करून हाचो बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।